Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून थेसलोनिकांक बरयलोले पयले चिटीची सुरवात. देवा बापाच्या आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले थेसलोनिकांचे पवित्र सभेक पावलू, सिल्वान आणि तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आणि शांती तुमकां. थांबोनासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कोस्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यान आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भरवंसो दवरून तुमी थीर रावल्यान. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घोट आसा. देवाचे अपुरबायेच्या भावां भयण्यांनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यान म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, भोगोर बोळान पवित्र आत्म्याचे सोबतीन आनी एकदम घोट निर्धारान तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणोत. तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण अशे भाशेन सगळे कडेन गमून आयला की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशीं तुमी कुड्या देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यान ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गार थावन येवचो आसा. त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत घोणघोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्लासूं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोक्त संतोश बरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोर पोटून ताची स्तुती करूं. ताच्या ओंटाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. आंतू ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी होडवीक. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारेजेवानो, तुमचें कोटा. कित्याक सर्गींचे राज तुमी मनशांक दामतात
तुमी तांतूं भितर सरोनात, न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदतात तांकांय भितर सरूंक दिनात. धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, तुमचें कोटा, कित्याक एक नवो शीस करचे खातीर जोळी मुळी तुमी भोवाडे मारतात आनी कोण एकल्याक सांपडायल्या उपरांत तुमचे परोस ताका 2 पावट ओदीक यमकोण फावो जायशें तुमी करतात. कुड्या फुडाऱ्यानो, तुमचें कोटा, देव मंदिराच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सोपूत घेयत जाल्यार तो रीणकार जाता अशें तुमी म्हणटात. अरे मोरख्यानो आनी कुड्ड्यानो, कितें ओदी करतें? भांगार ओ भांगार पवित्र जायशें करता तें देव मंदीर. तशेंच तुमी म्हणटात, वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा ते भेटोवणेच्यान सोपूत घेयत तो रीणकार जाता. अरे कुड्ड्यानो, कितें ओदी करतें? भेटोवणी ओ भेटोवणी पवित्र जायशी करता ती वेदी. तर वेदीच्यान सोपूत घेता तो तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्यांच्यानूय सोपूत घेता, आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तो ताच्यान आनी तांतूं रावता त्या देवाच्यान सोपूत घेता, आनी सर्गाच्यान सोपूत घेता तो देवाच्या सिंहासनाच्यान आनी ताचेर बसलोलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. नियाळ स्वर्गींचे राज तुमी मनशा मुखार धामतात. माथ्येव 23:13. नियाळाक आधार. एक म्हणणी आसा, पणस तर फाटले पोंदाक लिपोवन दवरीत तर ताचो वास येनासतना रावना. आमी मनीस ह्या संवसारांत जियेतना आमचे लागीं चुकी घडटाच, पूण आमी चूक करतात म्हूण दुसऱ्यांक दाखयना. आमच्यो चुकी धांपून दवरता आनी दुसऱ्यांच्यो चुकी आमी वयर काडटा. पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो थेसलोनीचे पवित्र सभेक वाखाणटा, कित्याक ताणी ताचो संदेश मानून घेतलो आनी ती बरें जिवीत जियोंक लागली. कुड्या देवांक पाठ केली आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण मानून घेतलो. शुभ वर्तमानांत जेजू धर्मशास्त्रींच्या आनी फारिसेवांच्या तोंडार सांगता, तुमी आपल्यो चुकी लिपोयतात आनी दुसरी बरें जिवीत जियोंक सोदतात तांकां तुमी वांकडी वाट दाखयतात. जेजू म्हणटा, तुमी स्वर्गींचे राज मनशा मुखार धामतात, स्वर्गींच्या राज्यांत दुसऱ्यांक भितर सरूंक दिनात आनी आपुणूय भितर सरूंक सोदिनात. आमी कितें करता काय? म्हजो शेजारी ओ म्हजी भाव भयणां, इश्टा मित्रां, वायट सोडून बरें जिवीत जियोंक फुडें सरतात तेन्ना हांव तांकां म्हजो पाठिंबो दिवंक सोदतां ओ पातकांत घालपाची ताळणी हाडटां. जायते पावटी आमकां मिसाच्या बलिदानांत जावं रेतिरांत बरी शिकोण मेळटा. आमी ती आमचे जिणेंत आपणावचे सुवातेर तें म्हाका लागोना, तें म्हज्या दुसऱ्या भावा भयणांक लागता अशें उद्गारता. मोगाळा बापा, दुसऱ्यांच्यो चुकी काडून न्हय, पूण आमची चूक आमी वळखून घेवन सर्गींचे वाटेर आमी पावलां मारूंक आमकां तूं फावो कर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you,
prepare for tomorrow's Mass. Please like, share, and subscribe to support this ministry. God bless you.